जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जोयराग द्वेष जोडटा तुय आमी प्रीती ओपून जोय अपमान करतात तुय आमी माफी करूं जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जुय जोगडी पेटात तुय आमी शांती हाडूं जोय चूक फोट बसतात तुय आमी निसोत शिपडां जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जेजू मोगाच्या आकड्या हे सकाळी तुका बोजूंक आनी वंदूंक तुवें आमकां हाडल्यात काय बरो शितळ दीस हो नवो दीस आमकां दिला आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान तुझ्या मुर्यांत येवन आमची काळजां मोगाच्या उज्यान लासूंदी दुनिया ह्याच पासत आमी आयज तुझ्या पांयांशी आमकांच आनी आमचें आख्खें जिवीत भेटयता तुका परनिपाट करून नमस्कार करून आमकां तुवें फावो केलें देखून तुका आर्गां दिता जेजू मोगाच्या आख्या सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बोळान सगले सोबतेन आमची मान खोल भागावन आमी तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता नमस्कार तुका करता
जेजू तुज्या पांयाशी आमी आयज आयल्या. काय बरो दीस आयचो. आसिसीचो बागून फ्रांसीस ताचो आयज आमी उगडास करता. खेरीत भाशेन हे सगळे सृश्टीचो ताका मोग, सृश्टींतल्या रचनेचो ताका मोग. हे रचने भितर देवाच्या मोगाची देणी पळोवपाक ताणें आमकां शिकयला. हे रचने भितर आमचींच खाशेलीं घरचीं कशीं पळोवंक आमकां शिकयला. ही आख्खी सृश्टी आयज तुज्या पांयाशी आमी उबारता. हे सृश्टींतली सगळीं बरी देणी जी आमी घेवन शितळ निर्मळ जिवीत सारूंक तुवें आमकां फावो केला. हो वारो, हें उदक, ही जमीन, हें मळब सगळीं तुज्या हाताची देणी. तुका आर्गां दिनवास दोनया. रचनेच्या सगळ्या प्राण्यां पासत, झाडां तशीं जनवारां, सुकणीं तशीं नुस्तीं, सगळीं तुज्या मोगाच्यो रचना. हे सृश्टीन काय बरे दोंगर, काय बऱ्यो नदयो, काय बरी सपाट जमीन. तातूंतल्यान आमकां मेळ्ळ्यान शेतां भाटां आमचें उदारपसण आमी रोवंक, उत्पन्न करूंक. ही सगळी तुज्या हाताची रचना. हार्गां तुका, दिनवास तुका, महिमा तुका. तूं आमचो रचणार, तूं आमचो धनी. ह्या वेळार जेजूचेर नदर दवरून ही सगळीं बरी देणी सृश्टीची आमच्या मनान हाडुया. जेजूचेरूच नदर दवरून ही देणी पळोवया. रचनेचो काळ सेप्टेंबराचे पयलीर आमी सुरू केल्लो. द सीजन ऑफ क्रिएशन. आयज 4 तारीख ऑक्टोबराची आनी आख्ख्या संवसाराक आमची कातोलीक पवित्र सभा सगळ्या बऱ्या मनाच्या मनशां बराबर आयज ह्या दिसाचो समारंभ करता. सीजन ऑफ क्रिएशन हाची संपादनी करता. द कन्क्लुजन ऑफ सीजन ऑफ क्रिएशन. काय बरो विशय नदींचो. अ मायटी रिवर. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेवन. अ मायटी रिवर, वरिष्ठ नदी. लेट पीस एंड जस्टिस फ्लो. नीत आनी शांती व्हांवून दी. आमच्या सगळ्या नदीं पासत देवाक आर्गां दिवया. खेरीत भाशेन आमी आमचो चिखलेचो गांव जुवारीचे देगेर
बांदलेलो. ही आमची नदी पासत देवाक आर्गां. ही नदी घडून हाडटा ते ल्हान ल्हान व्हाळ, तांचेय पासत देवाक आर्गां. शितळ उदक आमकां उदार पसण दिता, त्या पासत देवाक आर्गां. तशेंच आमच्यो हेर सगल्यो नदयो आमच्यो गोंयच्यो 11 व्हडल्यो नदयो, तशेंच सुमार 42 ताच्यो ट्रिब्युटरीज, ही सगळी आमची उदकां एक वरिश्ठ नदी करता, अ मायटी रिवर. ह्याच नदीच्या उदकांक लागून नीत शांती मेळोवपाक पोरजा उलो मारता. विचून काडलेले प्रतिनिधी ताचे पासत वावुरता. जरूय जायते जाण आपणाचो फायदो पळयतात, तरूय ही नदी वरिश्ठ नदी व्हांवता. आपणाचे वाटेर येता ते ओडून व्हरता, आपणाचे भोंवतणी आसा तांकां जीव दिता. आर्गां तुका दुनिया, दिनवास तुका, महिमा तुका, वंदन तुका. ही रचना तुजे बराबर उडून तुका वाखाणटा, दिनवासता. आमी हे रचने बराबर तुजी तुस्त गावपाक सोदता. बापा तुका आर्गां दिता, तुझ्या मोगा गायन करता. E3 हें गीत गावन सगळे रचने पासत देवाक दिनवास आर्गां दिवया. सोबीत सुंदर फुलां पासत विचित स्वादीक फळां खातीर मळबावेल्या सवण्या पासत दर्यांतले मासले खातीर बापा तुका आर्गां दिता, तुझ्या मोगा गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता, तुझ्या मोगा गायन करता. सूर्या चंद्रा तारां पासत वाऱ्या पावसा विजां खातीर जोरी नदी दर्या पासत फातरां कोडपां दोंगरां खातीर बापा तुका आर्गां दिता, तुझ्या मोगा गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता, तुझ्या मोगा गायन करता. आमच्या खाणा पिण्या पासत नेसना गोरा शाळा खातीर थोडी ओतम्या काळजा पासत सांद्या गुणां बोळा खातीर बापा तुका आर्गां दिता, तुझ्या मोगा गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता, तुझ्या मोगा गायन करता. मोगाळा बोय बापाय पासत बाबा भयणी इश्टा खातीर
खातीर जेजू प्रितवेर धाडोय देखून ताच्या कुशा मोना खातीर बापा तुकार गांदिता तुझ्या मोगाक कायम करता बापा तुकार गांदिता तुझ्या मोगाक कायम करता. आर्गां तुका दुनिया दिनवास तुका महिमा तुका तुझे रोचने खातीर आनी ह्या रोचना मदें तुवें आमकां रोचल्याय मनशांचो खेरीत मोग केला तुझ्या सारक्याचे तुझ्या रुपण्यांचे आमकां रोचल्या. आर्गां तुका दिनवास तुका महिमा तुका. हे रचने मध्ये एक संपूर्ण रचना म्हणल्यार आंकवार मारिया. सृष्टीच्याच रचनाराक आपल्या कुसव्यान घेवन एक मनीस कसो ताका जल्म दिवंक आंकवार मारयेक तुवें वेचून काडली. देखून तुका आमी दिनवास आनी आर्गां दिता. रचनेचो काळ द सीजन ऑफ क्रिएशन ह्या काळान खेरीत भाशेन मारिया आमची आवय आमी रचनेचो मोग करूंक आमी रचनेची निगा घेवंक जशे भाशेन तिणें 9 म्हयने सृष्टीच्या रचनाराक आपल्या कुसव्यान सांबाळलो तशेंच हे सृष्टीची देणी आमी सांबाळूंक आमकां ही जबाबदारी दिता. आमचे आंकवार मारये बरोबर तुका आमी दिनवासता आर्गां दिता. ह्या ओतुंबराच्या म्हयन्यान तेरसाच्या मागण्यान सायबीण माय बरोबर आमचे सृश्टी पासत आमी तुका आमचे दान ओपता. In life, we face problems. It could be any kind of personal problems such as family issues, workplace issues, or even spiritual blocks. And today's mysteries, the glorious mysteries, is like an instruction book on how to handle these problems we face in our daily lives. The first glorious mystery, the resurrection, it teaches us to pray for faith because nothing is impossible for God. The problems we face can look difficult, but let us remember the problems Jesus faced. He was sentenced to death. He was buried for 3 days. But finally, Jesus rose from the dead to save us from our sins. This faith that Jesus Christ, whose resurrection changed all of human history, is powerful enough to help us create a change in our lives as well. The second glorious mystery, the Ascension, teaches us to pray for the strength, for the courage to do what is required to solve our problems. God usually doesn't solve problems without our involvement. He wants us
to have the courage to take the first steps, to pick ourselves up. Before Jesus ascended into heaven, he told his disciples, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them to observe all that I have commanded you. And I am with you till the end of time." The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. This mystery tells us to pray that the Holy Spirit will be our partner, our friend during our tough times. At Pentecost, the Holy Spirit united the apostles. He took their fear away from them and allowed them to speak even with people who didn't speak the same language. The fourth glorious mystery, the Assumption. The Assumption isn't about life on earth, but about life in heaven. Our Lady goes to heaven, body and soul. This is a sign of hope for us. We pray to improve our lives with others here and now. We start out praying that certain crosses in our lives will disappear. But God responds by telling us to carry our crosses and to see that these crosses will lead ourselves and others to a life with Him. As Pope Francis says, Our Lady is the gate of heaven, standing there and waiting for us to arrive. The fifth glorious mystery, the crowning of Our Lady of Heaven. Mother Mary, she is the Queen of heaven and earth, a powerful intercessor with God Himself, and she is our mother. If we invite her intercession into the problems of our lives, she will look out for us. She will help us. She will intercede for us, just like a mother would. आमचे स्वर्गीचे माये बराबर हो एक खूण आतां आमी सगळीं म्हणुया. तेरसाचें मागणें भोव फळादीक आनी गुणादीक मागणें. आंकवार मारीच्या हाताक धरून तिचो अर्थ आमी समोरंबून सृश्टी बराबर आनी सृश्टीचे रचने बराबर हो खूण भेटोवया. म्हज्या उजवे वाटेन आसात तीं आमचे बापा आनी नमान मरे म्हणटलीं. आमचे बापा स्वर्गीचे आमचो दिसपट्टोय क्रायस्ट आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बोगूस आनी आमकां आतांनी बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले Sovisvem तुझे ताईसा अस्रामने तू सदो आणि सदो तुझो पुत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आबाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले Sovisvem तुझे ताईसा अस्रामने तू सदो आणि सदो तुझो पुत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई आबाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चितायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुचेजू भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चितायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुचेजू भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चितायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुचेजू भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चितायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुचेजू भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चितायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुचेजू भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चितायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुचेजू भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चितायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुचेजू भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चितायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुचेजू भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापा पुतक आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. आमकां शुभकार्य आमकां कोणाच्या चर्चातली बुकडून चढवत असलेल्या Let justice and peace flow. नीत आणि शांती वाहून दी. A mighty river, वरिष्ठ नदी, उगडास आमकां रोचणेच्या काळाचो. बागून फ्रांसीस आसिसीचो ताच्या परबे दिसाक आयज आख्खी पवित्र सभा जेन्ना रोचणेच्या काळाची समरमणी करता, आमी निती पासत शांती पासत एके सदां व्हांवतले झरीप आनी नदी भाशेन नीत आनी शांती घेवन व्हांवूंक आमचें अर्पण करुया. आयज तावन पवित्र सभेन नवीं पावलां आनी नवसरणी हाडूंक आमच्या बिस्पांचो सिनड परिशद सुरू जाता. खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां फावो कर म्हूण रोचणेची निगा घेवंक आनी देवाची आमी खरी हातयारां जावंक आमकां कृपा मागुया. जेजूचेर नदर दवरून आमकांच हे नदी भाशेन व्हांवूंक आदार मागुया. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healings to my heart, help me love once again. Living waters flow on, living waters flow on. Sweep away my pain. Sweep away my pain. Bring your healings to my heart. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Help me love once again. Cares and worries let me down. Fear of failure fills my day. When I'm lost and
alone. Help me, Lord, to find my way. Living waters flow on, sweep away my pain. Bring your healings to my heart. Help me love once again. People knocking at my door, strangers seeking love and care. Never let me turn them down. Show me gently how to share. Living waters flow on. Living waters flow on. Sweep away my pain. Sweep away my pain. Bring your healings to my heart. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Help me love once again. Let peace and justice flow. नीत आणि शांती व्हावून दी. हे पवित्र मिसाचे बेटेन हे नितीचो आणि शांतीचो कुंवर ह्या आल्ताराचेर आजीर जाता. आमची सगळीं इंतेसांवां ह्या आल्ताराचेर ह्या मिसांत उबारुया. भोव करून जंय ओनीत जाल्ली आसा, जंय शांती बिगडलेली आसा, त्यो घडयो आमच्याच घोराब्यांच्यो, आमच्या फिरगोजेंतल्यो, आमच्या गोंयच्या राज्यांतल्यो देवाक उबारुया. खेरीत भाशेन आमची नदी म्हादेई देवाच्या हातान आनीक एक पावटी घालुया. देवाचे रुचने पासत म्हादेई टायगर रिझर्व देवाच्या हातान घालुया. जरूय मनीस ओनितीन चलता, हे रचने सवें ओनीत करूंक सोदता, हे रचनेक चिटकून आसलेल्या मनशां सवें ओनीत करता आनी अशें करूंक शांती बिगाडटा. आमचें जिवीत, आमच्यो नदी, आमची रचना देवाच्या हातान घालुया. खेरीत भाशेन मणिपूर ही स्टेट आनी तातूंत जी शांती विबाडल्या, सृश्टीचो नाश करचे पासत, आपणाचो फायदो करचे पासत, ही परिस्थिती देवाच्या हातान घालुया. लेट पीस एंड जस्टीस फ्लो. नीत आनी शांती व्हावून दी. ह्या आल्ताराचेर सगल्यांक जे ह्या आख्या शांतीच्या आनी नितीच्या वावराक चिटकून आसात तांकां देवाक उबारुया. जे कोण आड वेतात तांकां देवाक उबारुया. हेर सगळी आमची मागणी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी देवाक उबारुया. Living waters flow on, Sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Living waters flow on. Sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Cares and worries get me down. Fear of failure fills my day.
When I'm lost and all alone, help me, Lord, to find your way. Living waters flow on, sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Living waters flow on, sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. गीत घेऊया A7 पेज 4 A7. देवा तूं आमचो तुका बसूंक वोदूंक येता. देवा तूं आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोन दिता. देवा तूं आमचो तुका बसूंक वोदूंक येता. देवा तूं आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोन दिता. बाबा पुताक आत्म्या, बंदून मोहिमा सासना. बाबा पुताक आत्म्या, बंदून मोहिमा सासना. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुका जेजू करपा दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज खेरीत भाशेन देवाक आमी दिनवासिया भाग्योन फ्रांसीस आसिसीचो हाचे परब आमी मनयता. आनीक रोचनेचो काळ आमी समोरमता. तर आयच्या दिसाक आमची सगळी आख्खी सृश्टी देवाक उबारुया. सगळे सृश्टीची रचना देवाक उबारुया. आयचे मिसाचे भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव फेर्नांडीस आनी सेबास्तियाना कार्दोजो हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया मारिया ब्रगांझा आयज आपली सर्जरी करूंक वेता आनी आपणा पासत मागूंक लायता. देवान तिका पिकोवणीचो हात लावंक मागुया. सगळीं जीं कोण आयज आपलो प्रवास करतात तांचेय पासत मागुया. आनी सगळीं जीं कोण सृश्टीच्या वावराक आपलें जिवीत भेटयल्लें आसा तांचे पासत देवाक आर्गां दिवन तांकां सगळ्या वायटांतलीं आनी सगळे अनितींतलीं राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. शांती आमच्या देशांत, आमच्या गांवांत आनी आमच्या गोराब्यान आसूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट आमच्या ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोलीं जॉन फेर्नांडीस, नाकेलीं लिरा रॉड्रिगीस, इग्रेजा जुआंव सांतान फेर्नांडीस, पेंटा फ्रांसिस्का तावारीस, रेजिना मुंदी, सुनील इसरानी, आल्तो चिकाली, नाझरेत मार्किस, बिहाइंड NSD विक्टोरिया गोदाई, आल्तो दाबोली फ्रँकी. ह्या गोराब्यांचेर सायबीणमायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी जशें आयज जावन ह्या बिस्पाच्या परिशदेची पयली बसका सुरू जाता, ह्या आमच्या बिस्पांचेर पाप साहेबा बराबर आमचे पवित्र सभेची नवसरणी आमकां फावो जावंक आनी आख्खे परजेन ती मानून घेवंक आमकां बोळ आनी कृपा मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, रचनेची आमी भागीदारां आनी आमकांय देवान आपल्या मोगान आपुरबायेन रचल्यान देखून ताका दिनवासिया आर्गां दिवया. तेच बरोबर जायते पावटी आमी घडये बेजबाबदार जाल्या. ही सृश्टी सवे आमची जबाबदारी आमी पाळूंक चुकल्या. असले आमच्या सगळ्या चुकीचें आख्ख्या संवसारान ज्यो असल्यो चुकी सृश्टीचेर आड
आनीक रोसणेचेर आड आनी रोसणाराचेर आड घोडल्यात तांचें बोगसणें देवा लागीं मागुया. हांव पातकी सुरविदार देवाक आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनाची तोंडपणान चालून वायट धरून बरें बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत लागून सदांच सांगपार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्त्र देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्रा सोम्या देवा देवाची संसाराचे पापकार आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे. गीता पवित्र आज्ञा देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकच तू पवित्र एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर. किरीत भाशेन आयज आमी मागुया बागून फ्रांसीस आसिजेचो हाणें स्थापलेल्यो सगल्यो संस्था फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर आनी थर्ड ऑर्डर फ्रांसिस्कन ऑर्डर आमचे फिरगोजेन आसा तांचेय पासत आमी मागुया. आनी फ्रांसिस्कन संस्था जितलोय बरो वावर करता तो देवाक उबारुया. तशेंच आमचे दियोसिजीन डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी
हें घडलेलें आसा. ह्या कमिशनाचेर तांच्या वांगड्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी सृश्टीचो वावर आमचे दियोसिजीन फळादीक जावंक मागुया. प्रार्थुया. देवा दुर्बळांच्या बापा, बाग्योन फ्रांसिस्काक तुवें जेजू सारको दुर्बळ आनी खालतो केलोय. ताच्या पावलांनी चलून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोसान एकवटोन जिवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. नेहमेसाच्या पुस्तकावेलें वाचप. आतां कॅसेसीस राजाच्या राजवटकेच्या 20व्या वर्सा निसाम म्हयन्यांत हांव सोऱ्याचो कारबारी आसलो तेन्ना हांवें राजाक सोरो दिलो. ते आदीं हांव ताचे मुखार केदींच चिंतेस दिसूंक नासलो. देखून राजान म्हणलें, तुजें मुखामोल इतलें कोंतीबरीत कित्याक? तूं पिडेस कांय नाय. म्हणटोच ही एक काळजाची दूख जावंक जाय. म्हजेर व्हड भिरांत आयली आनी हांवें राजाक म्हणलें, राजाक लांब हांव मेलूं. म्हज्या पुर्वजांच्यो समाधी आसल्यो त्यो साराचें गोठण जालां आनी उज्यान लासून ताच्या दरवंट्याचो भस्म जाला आसता म्हजें मुखामोल कशें कोंतीबरीत जावचें ना? राजान जबाब दिलो, तर तुका कितें जाय? हांवें सोर्गींच्या देवाक उलो मारलो आनी राजाक असो जबाब दिलो, राजाक बरें दिसता जाल्यार आनी तुजे सेवका ताई तूं प्रसन्न आसा जाल्यार म्हाका जुदेयांत म्हज्या पुर्वजांच्या समाधीच्या शारांत वचून दी आनी हांव तें नव्यान बांदतां. ताची कुशी राणी बसून आसली. राजान म्हणलें, तुका थंय वचूंक कितले दीस लागतले आनी तूं केन्ना पर्यान येतलोय? म्हणटोच राजाक मानता तसलो एक दीस हांवें दाखयलो आनी ताणें म्हाका वचूंक दिलें. हांव आनी एक पावट राजा कडेन उलयलो. जुदेयांत पावो पर्यान एफ्राटिसाचे पलतडच्या प्रांतांतल्यान वचूंक म्हाका त्या प्रांतांतल्या राजपालांक पत्रां दी. तशेंच देव मंदिराच्या कोट्याच्या दारवंट्याक तशेंच साराच्या दुर्गांक हांव रावतालो ते घराक घालपाक म्हाका लाकूड दी. राजाच्या रान राखपी आसपाक चीट दी. म्हज्या देवाचो उदार हात म्हजे सोवें आसलो देखून हांवें मागलोलें तें राजान म्हाका दिलें. देवाचें उतर हें. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब तालेक पांकून उरूं. परतून म्हणुया, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब तालेक पांकून उरूं. बाबिलोनाचे नदीचे तोडीर बसून सियोनाचे उबाल आमकां येताले तेन्ना म्हाका रोडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिरव्या रुखांचेर आमचीं सितारां आमी उमकालावन सोडलीं. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब तालेक पांकून उरूं. तेन्ना तुवें आमकां दवरून व्हेल्ले ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक कुशाल कोरात म्हूण मागून सियोनांत गायताले तीं गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब,
तुजो उगास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब तालेक पांकून उरूं. सर्वेस्पराचें गीत पोरक्याच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें. तुका हांव विसरून जाल्यार जेरुसल्या हो म्हजो उजो हात धरूं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब तालेक पांकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगळे म्हजे सुखां वयर जेरुसल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब तालेक पांकून उरूं. जबाब. हांव उगडा सोडीन जाल्यार म्हजी जीब तालेक पांकून उरूं. उद्गार. Soy Sovisvem, Soy Sovisvem, soy, 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 soy. Soy Sovisvem, soy Sovisvem, soy, 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 soy. सगलें लुकसाण सोगोट ओडशीक फकत जेजू म्हजी ग्रेसकाय. ताचे भितर रिगून रावूंक कालीज म्हजे आशेन मागता. Soy Sovisvem, soy Sovisvem, soy, 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 soy. Soy Sovisvem, soy Sovisvem, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच अडको ना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच अडको ना बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच. सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या भारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओझें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे रचनेचो काळ, सीजन ऑफ क्रिएशन. बाबडीनो आयज पवित्र सभा ह्या रचनेच्या काळाची संपादनी करता. आमच्या गोंयान आमी 8 तारखेर जुआंव बावतिस्ताचे फिरगोजेन बाणावले ही समरमणी करतले. जाल्यार हे नदी भोंवतणी हो विशय जेन्ना मांडलेलो आसा, ही वरिश्ठ नदी नीत आनी शांती व्हांवून दी. लेट पीस एंड जस्टीस फ्लो. भाव भयणीनो, आयज आमी पयलें वाचप आयकलां नेहेमियस प्रवाद्याचें. आनी नेहेमियस केरीत भाशेन राजा मुखार गेल्लो एक सादो मनीस कसो, पूण राजा काय बरो, जो आपले परजेंतलो एकलो आपणाशी आयला ताच्या मुखामोडाचेर जी दूख आसा, खंत आसा ती ओळखून घेता, समजून घेता. आनी ह्या राजाक पडलेलें आसा देखून ताणें ताका विचारलें, हें कितें, कित्याक तूं खंती बरीत आसा, मुखामोड कित्याक पडलां तुजें? आनी नेहेमियस एक परजेंतलो मनीस कसो एक परजेचो आवाज राजा मुखार दवरता. राजा, जरी तर निसंटन जायत आसा आमच्या मंदिराचें, आमच्या दायजाचें निसंटन जायत आसा, जाल्यार म्हज्यान हांसत्या मुखामोडाचो कसो जावंक जाता? म्हजें तोंड पडो नासतना कशें व्हरूं येता? आनी राजाक पडलेलें आसलें देखून राजान रोखडीच ताणें जें कितें मागलोलें तें ताका दिलें. सांग, कितें जाय तुका?
कितें करपाक जाता तुजे मुखामोळाचेर हो हांसो परतून हाडूं जें निसंटोन जाल्लें आसा तें नव्यान बांदूंक म्हाका रजा दी जें निसंटोन जाल्लें आसा तें नव्यान बांदून हाडूंक ज्यो फावो त्यो चिटी आसात म्हणजे ऑथॉरिटी आसा ती म्हाका दी हें निसंटोन बांदून हाडूंक ज्या ज्या वस्तूंची म्हाका गरज आसा ती म्हाका दी आनी राजान हें सगळें ताका फावो केलें जेरुजलेम शार नव्यान बांदून हाडूं भाव भयणीनो आयज आमी सृश्टीचे राखणदार आनी आमी हे सृश्टीचे स्टिवर्ड्स कशे आमकां जेन्ना नेमलेले आसात आयज आमचे भोंवतणी नदर मारल्यार आमचें मुखामोळ खुशाल आसपाक फावो काय खोंत आसपाक फावो जे भाशेन नेहेमियस आपल्या जिवितान आपलो सगलो वावर करता आपलें बिझनस करतालो सोऱ्याचें तरी पूण सगलो फायदो आनी आपणाचें प्रॉफीट लॉस सगलें आसतनाय खुशाल नासलो ते भाशेन आयज आमचेर परिस्थिती आयलोली ना काय आनी हें नव्यान बांदून हाडूंक प्रयत्न जायते आसात जायते मनीस आपल्या तोंडाचेर आपल्या मुखामोळाचेर ही खोंत घेवन तशेंच उर्बा घेवन नव्यान बांदून हाडपाचे प्रयत्न करता तेन्ना राजा आनी परजे मदें असलो संबंद आसा काय कित्याक जायनात काय वस्तू दुबाविरीत परजे मदें आनी राजा मदें म्हणजे परजे मदें आनी विचून काडलेले जे आमचे आमदार मंत्री आनी सरकार आसा तांचे मदें हो ताळमेळ ना हें आमकां दिसती पडटा जे कोण आपणाचो फायदो सोडटा तांचे वाटेन आमचो सरकार गेल्लो आसा आनी परजा दुसरे वाटेन आसा आनी ह्या पासत दिसाच्या दिसाक प्रोटेस्ट रॅलीज असल्यो वस्तू घडटात हे आमी पळयता नीत मागता परजा जाल्यार सरकार आनी तांच्या सांगाताक जे आसात आनी आपणाचो फायदो करतात आपणाचो फायदो सोदतात ते आजून पासून ही ओनीत लोकांचेर परजेचेर आनी रचनेचेर थापीत आसात जाल्यार केन्ना आमकां ही नीत मेळटली केन्ना आमकां ही शांती मेळटली आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सरळ सांगून दिता हें सगळें बापान म्हज्या हातान घातलेलें आसा आनी जें कितें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घातलेलें आसा तें हांवें तुमकां दिल्लें आसा व्हड व्हड आसात आनी पदवेदार आसात तांकां ह्यो वस्तू समजनात कितल्योय सांगल्यारूय समजनात तांचें मन निबर जाल्लें आसा पूण तुमकां ल्हानांक सुपुल्ल्यांक जी कोण देवा मुखार ल्हान आनी सुपुल्लीं जातात देवाच्यो वाटो चलूंक सोदतात तांकां ही सगळी जाणवाय दिल्ली आसा तर देवाचे जाणवाय घेवन आमी जरी तर मुखार सरत जाल्यार हें सगळें आमच्यान थाऱ्यार घालूंक जाता भाव भयणीनो युनायटेड नेशन्स आमकां अ डेकेड ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम्स हो जो दिल्लो आसा 3ऱ्या वर्सान आमी आसा 10 वर्सां दिल्लीं आसात ह्या 10 वर्सांनी आमची आख्खी सृश्टी जी आमी बिगडलेली आसा पाड घातलेलें आसा निसंटोन केल्लें आसा तें नव्यान बांदून हाडूं तर आयज जितलेंय कितें आमी करता जी आमची उदारगत आमी करता जी आमचीं घरां आमी बांदता जे आमचे रस्ते आमी बांदता ते हो आमचो इकोसिस्टम आसा तो बांदून हाडटा तसलें जावपाक जाय रेस्टोरेशन करता तसलो जावपाक जाय आनी देखूनच जेजू आमकां जें कितें आपणाच्या हातान घाल्लें आसा तें आमच्या हातान दिता बापाक कोणूच अडकना बगोर पूत आनी पुताक कोणूच अडकना बगोर एकलोच बाप आनी पुताक खुशी आसा आपलो बाप दाखोवंक ती आनी पुताक खुशी आसा देखून आमकां बावतिजम दिल्लो आसा आमी बावतिजम घेतला आनीक ही खुशी आमचे सगळ्यांची दाखयल्या बापाक पळोवंक बापाची खुशी पळोवंक आनी बापाचें हें नव्यान बांदून हाडपाचें काम आमी करूंक तर आयचे दिसाक ही कृपा आमकां मागुया आनी जशें आयच्या जाबाबान आमी म्हणलां जरी तर तुजो उगडास हांव विसरत जाल्यार म्हजी जीब म्हजे ताळयेक पांकून उरूं भाव भयणीनो आयज आख्खो दिसभर तुमकां मेळटा तितल्याय वेळार तुमची जीब मुद्दम ताळयाक पांकोवन दवरत आनी पळयात कितें जाता तें कोणा लागीं उलोवपाक जाय जीब काड मातशें वयर लाय पांकोवनूच दवर ताळ्याक आनी उलय जाता जाल्यार पळय जेवपाक वेता तेन्ना जीब लाय वयर ताळयेक पांकोवन दवर जेवपाक जाता जाल्यार पळय हुस्कार घेता तेन्ना बरोच वगत वयरूच लायन दवर जीब कितलो वगत ताळयेक जीब लावपाक जाता पळयात जरी तर जायना जाल्यार असली परिस्थिती आयज आमचे सृश्टीचेर आयिल्ली आसा
असली परिस्थिती आमच्या रचनेचेर आयिल्ली आसा, देवाचे रचनेचेर आयिल्ली आसा. तर तें सारकें करूंक देवाची हातयारां जावंक आमकां खुशी आसा काय? ह्या आल्ताराचेर आमचें मन, आमचें काळीज आनी आमची खुशी उबारुया. गीत घेऊया C23, पेज 38, C23. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुझ्या तामणे बोलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्राच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, बागेवन फ्रांसिसान जेजूच्या खुर्साक खोतखोतीत मोगान वेंग मारली, त्याच खुर्साचो गूट समारंभून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासन आमचे दिसपट्टे जिणेन खुर्साक वेंग मारूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस तुझ्या भक्ताच्या माना ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता, ताचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार करता तुजें नांव वैभवान. उत्सर्गीक तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांव येता तांकां सय, उत्सर्गीक तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. तुझ्या कोर्सानी पुनर्जीवन म्हणा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा
आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी बागेवन फ्रांसीस आसिसेचो ह्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरबंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सृश्टीचे कारभारी आमी देवान आमकां नेमल्यात आपल्या सारक्याचे आनी आपल्या रुपण्याचे रचून आनी हे रचणेचे आमकां कारभारी केल्यात देखून सगळे रचणी बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबारकाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रांत म्हाका पलकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. 7 page 50. He won't be let
ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मोग नितने नाशिल्लो ल्हान व्हडल्या दुर्बळ क्रिस्ता सांगाती दुनियाचा ग्राम एकाच जेवणाक बसयली सगळी भुरगीं देवाची ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मोग नितने नाशिल्लो ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मायमोग नितने नाशिल्लो ताचो मोग नितने नाशिल्लो खुशी मनान गरीब ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूचें जिवीत संपूर्णयेन आपलें करून बाग्योन फ्रांसीस क्रिस्ती जिणेचे नवसरणेक बळिश्ट आदार दिवंक पावलो ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचेंय जिवीत शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे मांडून हाडून आनी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आरसो जावंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आयच्यान पयली बसका परिशदेची सुरू जाता कितें भाशेन पाप साहेबा पासत आनी सगल्या बिस्पां पासत आनी हेर जे हातून भाग घेतले तांकां देवाक उबारुया पवित्र आत्म्या तुज्या नांवान आमी एकठांय येता तुजे मुखार हाजीर आसा आमच्या काळजांनी बिराड कोर आमची पावलां चलोवन व्हर परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय आमी ओसोक आनी पातकी आमकां घुसपा गुंदडाक सांपडूंक दिवं नाका नेणारपणाक आमच्या कोरण्यांचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलून व्हरूंक निर्मू नाका तुजे सवें आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सरशिल्लीं कडसरनां जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणान आयज सांजे 4 वाजता पेट ब्लेसिंग आमचे फिरगोजेन जाता आमची तरणाटी डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी हांचे बरोबर हें पेट ब्लेसिंग घडून हाडटात तुमच्या मनजातीक तुमी घेवन येवची आनी तांचेर आशिर्वाद घालून घेवचो सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर मागणे
शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराची माये पळे म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या एका निर्भाग्या तुझ्या पांया लागी तुझ्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता सगलो म्हजो सगलो म्हजो विश्वास विश्वास एक आकुतीचे माये तुझे माये चुरचुरे कोर चुरचुरे म्हजें मोचे हांव आयकोता हांव आयकोता सगल्यांनी सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवशा बरवशा पातक्याच्या पातक्यांच्या जातोर जातूर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो म्हजो बोरवासो बोरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगापासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे उगड तुझे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी तुजो सासनाची सासनाचो चाकूर कशी चाकोर कसो हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे ताचे काकुतीन काकुतीन हो हो विश्वास विश्वास तुजे ताय तुजे थाय खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या सासनाच्या साल्वसावाची साल्वसावाची कोटा कोटा जायते पावटी जायते पावटी आदी निर्भागी जावं निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका तुका उलो केलो उलो ना केलो ना हांव जाणो जाणो तुजे मोजोतीन मोजोतीन हांव जोयत हांव जंय वतली वतलो हांव जाणो जाणो तूं म्हाका म्हाका मोजोत दितेली दितेली म्हूण जोर हांवें म्हजी म्हजी भेट तुका केल्या तुजेर पातयो पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय आनी हांव रातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळून ओदीक करून एमकोणाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडून म्हज्या देवा आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन वलोले सर्वेस्पोचे तेंसा उसरे मदें तू सदो आनी सदोचो आपू जेजू अगन मरे देवाची माये अपाप्यांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पोचे तेंसा उसरे मदें तू सदो आनी सदोचो आपू जेजू अगन मरे देवाची माये अपाप्यांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पोचे तेंसा उसरे मदें तू सदो आनी सदोचो आपू जेजू अगन मरे देवाची माये अपाप्यांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवती मारिये भगवंती मरे आदार दी ओदृश्टा सापडलोल्या मोजोत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरचे पासत जा शेरातीन देवाच्या मुनियाऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलोल्या उस्तोऱ्या पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्या जे मागता तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गरजान आनी दुखी कोतींनी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगल्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार करीत भाशेन मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा सोमिया म्हजें मागणें आयक सोमिया आसूं तुमचें सवें प्रार्थना हांव तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोनवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या
ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेत आनी राजवट करता सासणाच्या सासणाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. Hymn number T29, page 216, T29. Sodam Sada